and the Oriental Magpie Robin to Dr. Sir Mukadam. Dr. Manoj Borkar is a well-known name in the conservation circle and needs no introduction. His pioneering work on various taxa, especially insects, spiders and bats, is well known. I request him to say a few words and share his first impressions on the book. गोंय राज्याचे मानेस्त मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, माहिती आणि प्रसारण खात्याचे संचालक श्री बांदेकर बाब, माचेर आणि सभाघरांत उपस्थित असलेले आमंत्रित आणि भोवमानेस्त प्रोफेसर जनार्दनन, राजन भाई, शिक्षण क्षेत्रातले खूपशे लोक हांगा आयिल्ले आसा आणि जाका लागून आमी आज सगळे हांगा एकठांय जाला तो म्हजो इश्ट पराग रांगणेकर. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. कांय वेळात दोतोर प्रदीप सर मुकादम, गोंय जैवविविधता मंडळाचे वांगडी सचिव, माफ करा तुमचें नांव विसरलो. थोड्या वेळा पयलींच आज सांजे आमी मंत्रालयांत गोंय जैवविविधता मंडळान गोंयच्या जीवसृश्टीच्या विविधतायेचो आनी तिच्या संवर्धना खातीर जी येवजणूक आसा सरकारा तर्फे हाचो नियाळ प्रस्तूत केलो. ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर अध्यक्षस्थानी आशिल्ले आनी आतां कांय खिणा उपरांत पराग रांगणेकराले वायल्ड गोवा सिम्फनी इन फेदर्स हें पुस्तक उजवाडूंक आज आमी सगळे एकठांय जालो. हो निवळ योगायोग नासून एक बरी गजाल जावन आसा. ह्या पुस्तकाक उजवाडपा खातीर आज मुखेलमंत्र्याचो तेंको आशिल्लो हो विचार आज परागान माहिती आनी प्रसारण खात्याच्या आदारान फळाक हाडला आनी ह्या गजालीची तुस जावंक फावो. पयल्या सुवातेर परागा विशीं उलयतां. परागाचे खाड आनी म्हजे माते धवे जावचे पयलीं कांय वर्सां आसाना म्हजी आनी परागाची इश्टागत. आनी म्हज्या दृश्टींतल्यान पराग एक सैमीक अभ्यासाच्या मळावयलो ध्यानस्थ तपस्वी अशें म्हळ्यार चूक जावची ना. तोखणाय तासमपट्टी हाच्या वयर पराग खंय तरी आसा. तोखणायांनी चड तो भुरकटून वचना आनी कोणें कितें म्हळ्यारूय चड मनाक लावन घेना. ही एक ध्यानस्थ मनशाची वळख. तो आपली तपश्चर्या करीत आसता आनी त्या तपाची फळां आमकांय चाखूंक मेळटा. देखीक आयचें ताचें पुस्तक अशेंच एक म्होंवें फळ. ताची कांय वर्सांची भोंवडी आनी सुकण्यां विशयांची निरीक्षणां आमकां आज ह्या पुस्तकांतल्यान पळोवंक मेळटा. परागाच्या कॅमेरा लेन्सींतल्यान आमकां गोंयच्या सैमीक गिरेस्तकायेचो एक नियाळ मेळटा, एक रंगीत पैलू पळोवंक मेळटा. ह्या पुस्तकांत हांव एक दोन दीस जाले परागाक पुस्तक हाडून दितकूच तें वाचीत बसलो दीस आनी रात. एकदां वाचूंक सुरवात केली की दवरीन दिसना इतलें सुंदर पुस्तक जावन आसा. आनीक तातूंत भितर थळावे पक्षी किंवा सुकणीं, स्थलांतरीत सुकणीं जी पयसुल्ल्यान आमच्या गोंयांत येतात, गोंयची विंगड विंगड पाणथळां, मड्डां, सडे, दर्या हाची खोलायेन म्हायती ताणें ह्या पुस्तकांत प्रस्तूत केल्या. त्याच बरोबर गोंयांत सांपडपी पश्चिम घाटांतल्या 30 स्थानीक किंवा एंडेमीक सुकण्याच्या वळेरी भितर आमच्या गोंयच्या 19 सुकण्याचो आस्पाव आसा. ही आमच्या खातीर एक व्हडा अप्रुपाची गजाल जावन आसा. परागाच्या वावराची तोखणाय जावंकूच जाय आनी हें पुस्तक गोंयांत येवपी राजकीय मळावयले सोयरे, भोंवडेकार तशेंच आमचे तरणाटे पिळगेक पळोवंक आनी वाचूंक मेळटलें अशी आस्त हांव बाळगितां. गोंय आज मुळाव्या बांदावळीच्या प्रांतांत म्हळ्यार बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या मळार बरेंच फुडें आसा आनी हाचे श्रेय आमच्या मुखेलमंत्र्याक दिवंक कांयच हरकत ना. ज्या नेटान तांणी काम चालू दवरलां त्याच वांगडा जे नवे रस्ते, पूल, स्मार्ट सिटी, विद्युत प्रेशण म्हळ्यार पावर ट्रान्समिशन लायन्स हे आमकां जायच. पूण त्याच वांगडा गोंयचो सैम आनी हांगासरले रानवटी जीव
हांचेंय संरक्षण आनी फुडल्या पिळगे खातीर संवर्धन करप ही फक्त तांचीच आनी राज्याचीच न्हय तर हांगा आशिल्ल्या प्रत्येक जाणाची जापसालदारकी जावन आसा आनी ही जाणविकाय आमकां सगळ्यांक आसूं जाय. त्याच बरोबर अशा पुस्तकांतल्यान ही जाणविकाय लोकां पर्यंत पावपाचो जो यत्न आसा तो एकदम स्तुत्य जावन आसा. गोंय सरकार ह्या बाबतींत संवेदनशील आसा म्हणपाचो पुरावो म्हळ्यार आज मुखेलमंत्र्याची ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक जातीन हजर रावपाची जी गजाल आसा, साखळे साकून सर आयल्या ते आमी उलयताले आनी मुजरत ह्या सुवाळ्याक तुमी हाजेरी लावन दाखोवन दिलां की शाश्वत उदरगत म्हळ्यार फक्त नवे रस्ते पूल आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हय तर हांगा आशिल्ले जो इल्लोसो सैम उरला जो आमच्या जाणटेल्यांनी राखून दवरला तो असोच फुडल्या पिळगेक पळोवंक मेळचो हाचोय विचार तुम्ही करता हे वी आर व्हेरी शुअर अबाउट इट. ह्या माचे वयल्यान हांव तांचे कडल्यान इतलेंच मागता की तांणी गोंयच्या उदरगती वांगडा गोंयचें पर्यावरण आनी हांगची जीवसृश्टी राखपा खातीर आनीकूय चड पावलां उखलची आनी ती सगळ्यांक दिसची. It is very easy sometimes I try to get into the whole discussion and debate about all the criticism that the chief minister, the ministers and everybody, various committee members face. I am also very critical. I am extremely vocal in my writings and in my discourses, but I realize at the end of the day it's not very easy. It is a tightrope walk. जाका आमी तारेवरची कसरत म्हणटात की गोंया सारक्या सुकुल्ल्या इल्ल्याशा राज्यांत जंय फक्त 3702 स्क्वेअर मिटरां भितर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरूय जाय, आमकां भोंवडेकारूय आयिल्ले जाय, आमकां हांगच्या सैमाची राखण करचेली आसा. सो इट इज नॉट इजियर, इट इज मोर इजियर सेड दॅन डन. And I understand that the gentleman sitting here receives all the fury and fire from all quarters. And it is not a single point decision making system. He has to also deal with his cabinet colleagues. Many times they are not on the same page. And I understand the kind of troubles he has to go through in taking everybody along. So I believe there are some electoral compulsions over and above which the work that the Honorable Chief Minister is doing, and I have very little to gain by praising him. I'm being very candid. Sir, I understand the difficulty you face, but I also appeal to you, please understand our pain. And how would I say, the feeling of cynicism that sets in sometimes when we feel that we're losing out much in Goa. The essence of Goa should not be compromised in our quest for progress. I'm sure Sir will take this more positively. I use this forum to also convey a message to you, sir. आणि गोंयची शाश्वत उदरगत करपाच्या यत्नाक दर एकलो गोंयकार तुमच्या बरोबर आसतलो हाची आमी गवाय आसा आनी हाच्या फुडें ते तशेंच जातलें. हातून इल्लो लेगीत दुबाव ना. पराग रंगणेकाराची पोटसून एकदां तोखणाय आनी तुजे कडल्यान अशीच आनीक पुस्तकां तुवें बरयत रावची ही देवा लागीं इत्सा. आनी इतलें उलोवन आमी तुमी मुद्रत हांगा आयल्या आनी परागाच्या यशान आमी सगळे वांटेकरी जावन आसा. पराग तुवें अशेंच काम बरें करीत रावचें. डू नॉट वरी टू मच अबाउट accolades and criticism. They are a part and parcel of life. But the fact that the Chief Minister supports your ideas in itself is a big endorsement of your good work. And keep rising and keep doing good work for Goa. And all of us and all of the young brigade especially, there are brilliant people like Prasanna and Mandar, and I see a lot of them. Sorry. Of course, at the helm of our Goa Research State Foundation, we have somebody very eminent like Professor Janardhan. We have Sujit Kumar Dongre from Center for Environment. Sir, we are a very strong team with you. But please give us the assurance that you will do both. The balance our ecology and also take our economy. God bless you. God bless all of us. May Goa win always. Thank you so much. Thank you for your perspective and representing the book so well. The beautiful book and design that you see is thanks to Prashad Deshpande, without whose passion and dedication, the book wouldn't have turned out the way it has. Now is the time for the moment we all have been waiting for. The formal launch of Wild Goa, a symphony in feathers. I request Parag to hand over the books to the guests and request Honorable Chief Minister and the guests to release this remarkable book.
project by the Department of Information and Publicity. The books are meant for official circulation and thus are not available for sale. The books, as we understand, will be circulated to libraries and educational institutions. We have a few books displayed at the counter near the exit for you to glance through. So at the end of the event, please do visit the table. Our Honorable Chief Minister has shown exemplary leadership through promotion of various conservation initiatives across the state. He has been a pillar of support to new ideas and especially youth. I invite the chief guest to share his thoughts on the importance of such publications and the need of preserving our state's rich wildlife. नमस्कार. आज खरे म्हटल्यार पराग रांगणेकर यांचं वाईल्ड गोवा अ सिम्फनी इन फेदर्स या पुस्तकाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असतात. त्यांचे भाषण तुम्ही नुकतेच ऐकले. केन्ना तरी आमच्याय मनातल्यो यातना आनी भावना कोणाक तरी कळटा हे मातशें प्रूव जालें. एनी थँक्यू दोतोर मनोज बोरकार. आमच्या कडेन आसात आयज आमचे डॉक्टर दीपक बांदेकर, श्री दीपक बांदेकर, डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, पराग रांगणेकर आणि प्रदीप सरमुकादन. म्हजे समोर आशिल्ले म्हजे पत्रकार भाव, त्यान भायर बाकीचे सगळे आमी नेचर लवर, बर्ड लवर्स अशे सगळे म्हणजे मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो. खरें म्हटल्यार हे बूक म्हाका दिसता एक वर्सा पयलीं पराग म्हजे कडेन आयलो आनी इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमकां आपल्याक प्रिंट करपाक जाय म्हणपाक. हांवें सहज प्रायम मिनिस्टर तेन्ना येवपाचो आशिल्लो गोंयांत. हांवें म्हणलें कितल्या दिसांनी करतलो काय म्हणून. 15 दिसांनी दिवं शकता तूं काय म्हटलें. ना दोतोर म्हणलो ते 15 दिसांनी कशें जातलें काय म्हणपाक. हांवें म्हणलें नथींग डुईंग, आय वॉन्ट एटलिस्ट 2 कॉपीज. तूं कश्यो त्यो तयार कर आनी म्हाका 2 कॉपी तरी जाय, कारण PMाक आमकां प्रेजेंट करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आसा म्हणजे एक्चुली PMाक एनवायरमेंट, बर्ड्स हे ते सगळी पुस्तकां जे अशा पद्दतीच्या हितूंतल्यान एक इंट्रस्ट आवडटा. बट तातूंतल्या तितून एक रफ कॉपीश्यो तयार केल्यो न्ही, तितूंतल्या तितून बऱ्यो कॉपीज. ताजे म्हणणे मुद्दामून पराग म्हाका बेळगांव गेलो, कोल्हापूर, पर्सनली कोल्हापूर गेलो आनी थंयच्यान एक 2-3 कॉपीज करून हाडल्यो आनी आमी PMाक दिल्योय बी. 3 दिसांच्या उपरांत PM ऑफिसांतल्यान म्हाका फोनूय आयलो, इतकी बर्ड्स खरेंच गोंयांत आसा काय म्हणून. ओके, स्वता PMूय म्हाजे कडेन उलयले आनी इवन दो कोणी फोटोग्राफी केल्या ताजें नांव कितें सगळे डिटेल्स घेतले आनी आमी केन्ना तरी तेका जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर बर्ड्स हो विशय येता किंवा बर्ड्स हो बोर्ड जाता तेन्ना डेफिनेटली आमी तेज्या नांवाचो विचार करतले. म्हणून तेंच्यांनी ही स्पेशली PM ऑफिसांतल्यान फोन करून तेजी सगळी डिटेल्स घेतली. एनी हाव ते केन्ना ना केन्ना तरी परागाक ह्या विशयाचेर कॉन्टॅक्ट करतले आनी डेफिनेटली म्हाका खबर आसा PM ऑफिसांतल्यान 6 म्हयन्यांनी एकदां फोन येता आनी ताज्या उपरांत विचारता. बट आज हो बूक सगळ्या लोकार्पण करता आसतना, इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता की हांव कित्याक मुद्दामून सांगता. हांव कोठंबी गांवांत रावपी. इट इज व्हेरी रिमोट विलेज. म्हणजे घराच्या सायडीक व्हडलें चिचेचें झाड आतां ना, तें मारून उडयलें कोणी तरी. फाटल्यान आंब्याचें झाड खंय तरी पडटा. अशा घनदाट जंगलानूच म्हटल्यार जाता ऑलमोस्ट. पयलीं बस जरी मेळटली आसत जाल्यार 1.5 किलोमिटर चलपाक जाय आशिल्लें. हायर सेकंडरीक वतना सुद्दां 1.5 किलोमिटर चलत वचून मागीर बस मेळटाली. म्हणल्या उपरांत इतक्या प्रवासांतल्यान वेगवेगळे पक्षी, केन्ना तरी ते बगळे येताले शेतांत बसताले, केन्ना तरी ते बुलबूल. थोडीशी गांवांत संवय आशिल्ली. थोड्या पक्षांक धरून ते पिंजऱ्यांनी दवरतले. आपल्या घरान एका धरून दवरला, कोणी पोपटाक दवरला, कोणी चिमणेक दवरला. बरेच जाण खबर नासतलें. खूब जाण लोक तांकां धरूनय घरांत दवरताले. थोडोसो अवेरनेस गांवांत येयल्या उपरांत तांकां धरून दवरपाचें बंद केलें लोकांनी. नाजाल्यार वेगवेगळ्या पक्षांक धरून दवरपाचोय प्रयोग आशिल्लो. अशा पद्दतीन म्हाका दिसता पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत पुराय गोंयांत आनी 70 पासून दाबोळी पर्यंत आमी पळयता की वेगवेगळ्यो बर्ड स्पिसीस म्हणजे 490 बर्ड स्पिसीस आनी तातूंतल्या तितून म्हणजे 36% ऑफ द बर्ड स्पिसीस ज्यो भारतांत मेळटात
ते बर्ड्स जे आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा आमी खरें म्हणजे भाग्यवान आसा. आणि तातूंतल्या तितून मायग्रेटेड बर्ड्स वेगवेगळ्या इवन दो फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज बर्ड्स गोंयांत येता आणि ते पळोवपा खातीर वेगवेगळ्यो सायट आयडेंटिफायड केल्ल्यो आसा. म्हणजे ऑल दो इतकें इंडस्ट्रियलायझेशन मायनींग आनी हें सगळें आसतना सुद्दां आयजूय बी देर आर द आयडेंटिफायड सायट. हांव मुद्दामून प्रावडली सांगता म्हणजे वेदांता कंपनीक तेकोनूच देर इज वन सायट इन नावेली स्पेशली आयजूय बी बर्ड ऑब्जर्व करपा खातीर खूब स्टुडंटूय वता. इवन दो बर्ड्स कित्याक तर तांच्यांनी थंयसर कासव आनी हे ते सुद्दां तेंच्यांनी प्रिजर्व करून एके कडेन दवरल्या. बट स्पेशली आमच्या नावेली म्हणटा थंयसर अशा पद्दतीची वेगवेगळी बर्ड्स पर्टिक्युलरली इन दॅट सिजन पळोवपा खातीर येता. हांवें इतकेच खातीर सांगलें की गोंय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्याच बरोबर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हें आमच्या खातीर तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आणि ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करता आसतना हांवें गोंयांत बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व कशा पद्दतीन करची हाजेरूय तितकोच भर दिता. म्हणून तर म्हणजे गोंयांतली पयली रामसर सायट नंदा लेक कुडचडेचें हें आमी नोटिफाय करता आसतना म्हाकाय गर्व जाता. इट इज इन माय टेन्युअर आमी नंदा लेक जे आसा पळय न्ही हे फर्स्ट रामसर सायट हांव पर्सनली थंय गेल्या उपरांत जर पळयलें जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली कितले किलोमिटर 2.5 किलोमिटर कंप्लिटली लेकूच आसा. आणि वेगवेगळे पक्षी वेगवेगळे हे थंयसर म्हणजे आयजूय पळोवपाक लोकूय येता आणि तितक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे वी हॅव नोटिफायड हेन्स फूड कोण म्हणजे जरी कोणी विचार सुद्दां जरी केलो जाल्यार ते डिस्ट्रॉय करूंक शकना. उरलेले बायोडायवर्सिटी सायट आनी रामसर सायट आमी नोटिफाय करपाच्या वाटेर आसा. आमचे कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळ्या कडेन कम्युनिकेशन किंवा ताजेर नोटिफिकेशन काडप तांचे कडेन परत ताका पब्लिसिटी घेवन ऑब्जेक्शन्स घेवप हें सगळें सुरू आसा. आमकां जरी डेव्हलपमेंट जाय आसलो सुद्दां आसत जाल्यार 3702 किलोमिटराच्या गोंयांत आमी एप्रॉक्सिमेटली 65 to 70% वी आर मेंटेनिंग द ग्रीनरी टील डेट. 65 to 70% आमी ग्रीनरी मेंटेन करता. आणि ही ग्रीनरी मेंटेन करता आसतना एके सायडींतल्यान वायल्ड लायफ दुसरे सायडींतल्यान CZMP ह्या दोनांच्या मदल्यान म्हणजे वाट काडटा आसतना खूब कठीण आसता. आणि ती वाट काडटा आसतना म्हणजे गोंयचो विकासूय एके वटेन जावपाक जाय. म्हणजे एनवायरमेंटलिस्ट नो डावट म्हज्या समोर बसलेल्या पैकी अर्दे अदीक चड एनवायरमेंटलिस्ट आसा. पण मायनींग आमकां नाकाच म्हणपी एनवायरमेंटलिस्ट हांवें पळयले. बट एनवायरमेंटाच्या बरोबर पोटाची खळगी भरपाक जाय ज्या लोकांची ताजेरूय उदारनिर्वाह आसा. हो ह्याक मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका ह्या राज्याचो दवरचो पडटा. त्या खातीर थोड्या जाणांक जांकां नाकात तें मायनींग म्हणप हें खूब सोंपें आसता. बट मायनिंगाच्याय बरोबर आमकां एनवायरमेंटूय जाय त्या एनवायरमेंटाची तितकीच गरज आसा. हें ताजो ताळमेळ दवरप हें दवरता आसतना राज्याची उदरगत करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी सातत्यान आमचें सरकार करता. म्हणून तर गोंयांत 7 वायल्ड लायफ सँच्युरीज खोतीगांव आसतली मादय आसतली किंवा बोंडला आसतलें परत महावीर आसतली तुजे सलीम अली बर्ड सँच्युरी आसतली. हे सगळें मेंटेन आनी प्रिजर्व करता आसतना सुद्दां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सातत्यात साधप आनी तितूंतल्यान वेगवेगळे टुरिजम एक्टिविटी किंवा मायनींग एक्टिविटी कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी हें सगळें करप सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा. इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणजे नोटिफाय करपा खातीर बेटर दॅन म्हणजे उरलेल्या 5 स्टेटी पैकी फर्स्ट टायम म्हणजे आमी आमचो क्लियरन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन दिवप. ऑफकोर्स वी आर प्रो फॉर द गव्हर्मेंट सातत्यान म्हणटा. बाकीच्या स्टेटींतल्यान एकदांय तांच्या कडेन मुद्दामून जाय जाल्यार चवकशी करप. आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी किंवा बऱ्याच जाणांक खबर आसा बाकीच्या स्टेटी कडल्यान केन्नाच एकदांय म्हणजे ते गेले सुद्दां जाल्यार थोडे कडेन तर मारून बिरून धांवडावन घातलात कमिटी गेल्ली तांकां. बट वी आमची स्टेट बाकीचे प्रो आसून नो डावट देर इज अ डिस्कशन देर इज अ म्हणजे 4 विलेजीस सोड ह्यो त्याच हेतून पडना बिकॉज देर आर द 4 पॅरामिटर्स हायट कंटिग्युटी स्पिसीस अँड रेस्ट ऑल थिंग हे सगळें मेंटेन करता आसतना आमकां त्या विलेजीत आशिल्ले बाकीचे कमर्शियल एक्टिविटीज लोक कितले रावता हें बी पळोवचें पडटा. म्हणून देर इज अ डिस्कशन वीथ देम तुमी ह्यो 3-4 विलेजी भितरल्यो काडा दुसऱ्यो घाला. बट आमी ऑलवेज पॉझिटिवली इको सेन्सिटीव एरियाक सुद्दां ती नोटिफाय करपा खातीर तातूंतले तुमी हें करा बेगीन. आमकांय प्रिजर्व करपाचें आसा.
हे सातत्यात गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी आमी कम्युनिकेट करीत आसा. हे सगळें करता आसतना आमी जाका म्हणटा की टुरिजम हांगासर येवपाकूच जाय म्हणून तर म्हणजे आमी माझ्या टेन्युअरांतले दिस इज एन वायल्ड गोवा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. अजून एक म्हणजे बऱ्याच जणांक खबर ना सांगता हांव, गोमंतकातील दुर्ग मराठीतल्यान जे पुस्तक काढलें विच इज एन हायेस्ट सेलिंग बुक एट प्रेझेंट इन गोवा. म्हणजे म्हाका ऑथराचें नांव लक्षांत येयलें ना, बट ताजें तेणीच काडलां. गोंयांतले सगळे किल्ले जे इतके आसा ते तितके किल्ले आयडेंटिफाय करून त्यांचे फोटोग्राफ्स आणि त्या किल्ल्यांची माहिती सगळी पूर्ण गोंयांतली गोमंतकातील दुर्ग ह्या नांवान त्यांनी प्रसिद्ध केले. ताजे त्यांनी इन्फॉर्मेशनांतली त्यांनी आमचो सपोर्ट बिपोर्ट कांय घेवंक ना. आणि मोर दॅन म्हणजे विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम 5,000च्या कॉपी वयर सेल जाल्यो. बाकीच्या म्हणल्यार हिंदींतल्यान आनी इंग्लिशींतल्यानय ते बूक आमकां लँग्वेज ट्रान्सलेट करून ते बूक काडचे हाजोय डिमांड आसा. म्हणजे अशाय पद्दतीचे जे लोक आसा की होय गोंयांतलो म्हणजे दुसरी बाजू म्हणजे वन द पीपल इज कमिंग ओनली फॉर द सनसेट अँड सी अँड एंटरटेनमेंट, बट अदर पीपल दोज आर कमिंग इन द स्टेट टू सी द नेचर, टू सी द बर्ड्स किंवा फोर्ट अशाय पद्दतीचे पळोवपाक हाजी चिंता आमकां आसा. आणि गोंयांत ताजी संख्या हाज्या फुडें चड चड वाडची म्हणून सरकाराचो अशा पद्दतीत म्हणजे बियॉन्ड द बिचीस, टुरिजम बियॉन्ड द बिचीस, स्पिरिच्युअलिटी की हाजे कडेन भर दिवपा खातीर सरकार वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यात आमी करीत आसा. हांव खरोखरूच बाब पराग रांगणेकर हाजे खूब खूब अभिनंदन करता. परागाक तसो हांवूय बी गेली 20-22 वर्सां वळखता. म्हणजे नो डावट हांव पॉलिटिक्सान जरी 2008 आसा, म्हाजी आनी परागाची वळख इन सिन्स 2000 आय थिंक 2000 सालांतल्यान मिनरल फाउंडेशन काम करता. आनी स्पेशली आय एम फ्रॉम द मायनींग बेल्ट, दॅट वी आर क्लोजली एसोसिएटेड सिन्स इज वर्किंग इन मिनरल फाउंडेशन. वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचेर काम करता आसल्या कारणान केन्ना तरी भुरग्यांक घेवन सायकल चलयता आसतना किंवा केन्ना तरी खंय तरी हायकाक पराक खंय तरी ना पण आज सायकल घेवन आमी हायकिंगाक वचपाचें आहा जाल्यार आज म्हादईंतल्यान आमचे ट्रेल आसा. वेगवेगळ्या एक दीस खंय तरी कचरो काडटा आसतना दिसतलो खंय तरी, आज हो रस्तोच क्लियर करपाचो ठरयला. अशा वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे यूथ आनी हांच्या कडल्यान सातत्यात म्हणजे आपली ती दुर्बीण आनी कॅमेरा ह्या दोन गजाली सातत्यात घेवन पराक वेगवेगळे फावटी वेगवेगळ्या जाग्याचेर खंय मेळटा. बट हांव खरोखरूच म्हणजे पराग तेजी एंटायर टीम तेंच्यांनी ताका हे पुराय सपोर्ट केलो हे बूक काडपाक, त्या खातीरूय तेजें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांतले अशा पद्दतीत ह्या फिल्डात काम करपी हाज्याय फुडें जर जेंकां सपोर्ट जाय आसत थ्रू अवर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, अदरवायज अवर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सातत्यात आमचें सरकार रेडी आसा टू सपोर्ट यू पीपल. म्हणून तर हांव म्हणटा की आमी सगळ्यांनी म्हणजे जरी ल्हानशें गोंय आसलें जाल्यार ते सातत्यात म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गोंयाच्या बाबतींत पुराय वर्णन करता आसतना सांगता की गोंय तसो पळोवंक वचत जाल्यार पूर्ण भारताच्या एक कपालाचेर आसलेली एक टिकली आसा किंवा ती सोनेरी टिकली आसा हे म्हणटा आसतना एक्सप्लेन करता. कारण तो एक तुमी पूर्ण नकाशान पळयसत जाल्यार येदोसो दिसता आनी तो सामको बॉर्डरीचेर आसा. आनी अशा पद्दतींतले हे तितकें मेंटेन दवरप जशें सरकाराचें काम आसा तशेंच तें लोकांचेंय काम आसा. फक्त सरकाराचें न्ही, एके वटेंतल्यान सरकार पुराय रोड, बिचीस हे ते सगळें क्लीन दवरपाक वी आर स्पेंडींग क्रोड्स ऑफ रुपीज. नो अदर स्टेट इज स्पेंडींग दीस मच मनी. मोर दॅन 300 crores म्हटल्यार हांव कॅल्क्युलेट करूंक ना आतां. हांवें जस्ट एक 2-3 फिगर म्हज्या तकलेन आयल्या ते सांगल्या. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, बीच क्लिनिंग कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल क्लिनिंग कॉर्पोरेशन, पंचायत क्लिनिंग, हे जर सगळें पळयलें जाल्यार ते 300 crores एन्युअली सांगता हांव. मोर दॅन डॅट, ताज्या पेक्षा चड पयशे. आनी देर इज एन वन ऑफ द बेस्ट टॅक्नॉलॉजी इन द स्टेट. हे सगळें आमी व्हरून खंय डंपूय करिना किंवा ते आमी लँडफिलूय करिना. वी आर प्रिजर्विंग ऑल्सो द मायनींग पिट्स. आज द मायनींग पीट जे प्रिजर्व केल्या तातूंतले वॉटर हार्वेस्ट जावन कितलेशेच म्हणजे जनावरांकूय उदक जें आसा पळय न्ही तें तातूंतल्यान पिवपाकूय मेळटा आनी कितलेशेच ग्रिनरी जी मेंटेन जाता त्या मायनींग पिटांतल्यान उरलेले आयजूय बी ती मेंटेन जाता. पण हे सगळें हांवें कित्याक मुद्दामून सांगलें की वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट इन द स्टेट ऑफ गोवा तुमी सालिगांव चलात किंवा कुडचड्यार चलात तुमकां पळोवपाक मेळटलें.
बायोमेडिकल बेस्ट फेसिलिटीज तुम्ही कुणय वचून PPP जे तत्वी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट फेसिलिटीज तुमकां पळोवपाक मेळटली. तुमकां ई वेस्ट फेसिलिटीज पिसुल्ले आसा आनी केमिकल वेस्ट फेसिलिटीज पिसुल्ले आसा. आमचे ETPs फंक्शनिंग जावचे म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज वर्किंग ईच अँड एवरी इंडस्ट्रीज म्हणजे तिचे ETP फ्लुएंट ट्रिटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट कशा पद्दतीन ट्रीट करचो आणि STP सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट हाजेर अजुनूय एफिशियंटली कशें वर्किंग जावचें हाज्या खातीर सातत्यान गव्हर्मेंट अवर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज वर्किंग आणि ते सातत्यान पळयत आसा. अजुनूय म्हणजे आमी STPतलें उदक परत रियूज कशें करप फॉर द प्लांटींग आनी प्लांटेशन पर्पज. ETPतलें उदक आतां तें स्टील इंडस्ट्रीक कशें दिवप हाजेरूय वर्किंग गव्हर्मेंटाचे ऑलरेडी स्टार्ट ऑलरेडी गिवन द डायरेक्शन फॉर देम. त्या खातीर हाज्या फुडें मॅक्झिमम म्हणजे आमी एनवायरमेंट मेंटेन दवरता आसतना हे सगळें सरकार दवरतले बट समेस्त गोंयकारांचो ताका साथ जायो आनी म्हाका दिसता तो जर साथ दिलो जाल्यार अशा पद्दतीचे म्हणजे इन फ्युचर ऑल्सो फुडल्या 50 वर्सांनी सुद्दां पराग रांगणेकरा सारकें असलें पुस्तक जर कोणी काडपाक गेलो न्ही जाल्यार ताकाय दिसपाक जाय हय की अजुनूय बी म्हणजे गोंयांतलो हो एनवायरमेंट आनी तितकेच पक्षी आयजूय येता हे फुडल्या 50 वर्सांक ते दिसपाची गरज आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. वता वता आसतना हांव अभिनंदन करता. खूब सुंदर म्हणजे प्रोग्रामाक साजीश अशें गिफ्टय दिवप ना जाल्यार फुलां हाडली आनी ती पिड्ड्यार जाली न्ही कायमची याद उरपा खातीर नांव म्हणटकीर तेजें विठोबा हाणें आमकां सुंदर गिफ्ट दिला. ताजेय बी म्हणजे कार्यक्रमाक साजीश अशेंच गिफ्ट आसचें पडटा तें तेणी दिला. त्या खातीर विठोबा हाजेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी एक सांगपाक विसरलो हांवें विचारलें आतां पुस्तक पब्लिकाक जाय जाल्यार कितें करतलो काय म्हणून आनी इट इज आवर प्रॉपर्टी ना गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. पराग म्हणपालो तुमी कितें तें ठरोवपाक जाय. इट इज एक्चुअली बुकाची किंमत जाल्ली आसा 2,500 रुपया. हांवें डायरेक्टराक म्हाज्या विचारलें आपूण पुस्तकां केन्ना विकूंक ना म्हणपालो. म्हणजे इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमी पुस्तकां केन्नाच विकूंक ना. आमी फुकट दिता कितल्या लोकांक फुकट दितलो तो. वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट म्हणजे इन कॉलेजीस गव्हर्मेंट कॉलेज आनी एडेड कॉलेजीन एक कॉपी आमी धाडून दिता. पण आयच्या दिसा जे कोण बूक करतले 2,500 मागीर 2,500च उरतले पुस्तकाच्या. म्हळ्यार आज जो कोण बूक करता वयता आसतना ताका बूक जे आसा पळय न्ही ते 1,000 मेळटले. इट इज ट्रू. म्हणजे आयजूच बूक करपाचें आनी फाल्यां घेवन वचपाचें इन 1,000 रुपीजार मेळटा. आफ्टर ऑल इट इज फुकट मेळ्ळा जाल्यार ताची किंमत आसता म्हणून आयच्या दिसा बुकाची प्रायस जी आसा पळय न्ही इट इज 1,000. कोणी जाय तेणी सोमतेच बूक करपाचें आनी इन्फॉर्मेशनांतल्यान बूक घेवन वचपाचें. इन कॉलेजीस फर्स्ट म्हणजे आमी कॉलेज हायर सेकंडरी पुस्तक एक कॉपी सगळ्या जाणांक फ्री ऑफ कॉस्ट दितले. तुम्ही सांगता तशें एनवायरमेंट लवर्स किंवा पॉलिटिशियन दोज आर किपींग इंटरेस्ट इन एनवायरमेंट तांकां पुस्तक आमी गिफ्ट करपाकूय येता. पुस्तक म्हणजे पयलें बूक ऑलरेडी फर्स्ट कॉपी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीक ऑलरेडी दिल्या बट तेजे आतां फायनल प्रिंट जाल्या उपरांत परत आमी दितले. हांव खरोखरूच परत एकदां बाप्पाराक हाजें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बऱ्या पद्दतीचें बूक ताणें लोकां समोर गोंया समोर प्रेजेंट केलें. पुराय त्यांनी आयज म्हणजे आमी म्हणटा की बूक लोकांच्या मुखार हाडलें. पुराय गोंयांतले बर्ड्स लोकांच्या मुखार आनी एकदां हाडले. लोकांक इंट्रस्ट जो आहा आनीकूय इंट्रस्ट क्रिएट जातलो. फुडलें बूक ताका हांवें सांगलां तें बेगिनात बेगीन तेणी तयार करचें. वायल्ड एनिमल्स इन द वेगवेगळी तांचे फोटोग्राफ्स हे बूक बेगिनात बेगीन काडचें हें ताका सांगता आनी म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.